मोगचनो तुमकां सुमेस्तांक ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक स्वागत करता. हे आयचे मीस युट्यूबार अपलोड करूंक आमकां आदार दिल्ले आसात. देवादेन मेरी डिसोजा बाटकर हिच्या मरणाच्या म्हयन्याच्या उगडासाक कुटुंबाचे संदे, आर्थर आनी बेनेडिक्ट डिसोजा कुलशेकर, जेन सिक्वेरा आनी कुटुंबाचे संदे बेंदूर, आनी तशेंच सायमन आनी अनिता रॉड्रिगस वालेन्शिया हांच्या सर्वांच्या प्रत्येक इराद्या पासत आयच्या मिसाळार आमी मागया. मंदिरांत आयल्या कुटाम जावं जमल्या संतोषान उल्हासान बापाक वंदिता. स्तुती तुजी करता, काळजांत हांव दिनवासता, उपकारां करगा देव महिमा गाता. बापा मंदिर तुजें घर आमचे मागण्याचे, अग्नीक पोषण करचे. सर्गी वाटात कोणचे मंदिरांत आयल्या कुटाम जावं जमल्या संतोषान उल्हासान बापाक वंदिता. स्तुती तुजी करता, काळजांत हांव दिनवासता, उपकारां करगा देव महिमा गाता. आयच्या मिसाची ते सामा हे बरी आसात. बाळका जेजूक अर्घ आमी दितात. जल्म दिसाच्या संदर्भी अर्घ आमी दितात. रीटा कार्डियन 50 वर्साच्या जल्मा दिसाक, बेनिटा कार्डियन 74 वर्साच्या जल्मा दिसाक, रैजर सियाना सेरावो, आयरीन फेर्नांडीस तांच्या जल्मा दिसाक अर्घ आमी दितात. अर्घ आमी दितात डेनियल मिनेजियस, अजय मिनेजियस, प्रनिशा, आयरीन पिंटो, एविटा लोबो, लिओ आयरीन डिसोजा आनी कुटाम, स्टीवन सल्डाना, मार्को आनी फिलोमिना पिंटो प्रत्येक इराद्या पासत मिसां दितात. तेरेजा रोनाल्ड डिसोजा, मार्को आनी फिलोमिना पिंटो तांच्या भुरग्यांच्या बऱ्या भलायकी खातीर आनी एक प्रत्येक मीस दितात. मार्को आनी फिलोमिना पिंटो, एलियस डिसोजा आनी कुटाम बऱ्या भलायकी खातीर प्रत्येक मीस दितात. कुटुंबांतल्या सुरल्या रत्म्या पासून मेस दितात. काश्मीर डेसा, सिप्रियन डिसोजा अचत्म्याक मेस दितात. रीटा डिसोजा, पुलगोंदीतल्या रत्म्या पासून मेस दिता. रीटा डिसोजा, मार्जुलीन बेनेडिक्टा आनी कुटुंबाच्या सुरल्या रत्म्या पासून मेस दिता. रीटा डिसोजा, जुलियाना सल्डाना आनी वलेरियन पायस अचत्म्याक मेस दिता. स्टीवन सल्डाना, एंड्री आनी जोस्पिन डिसोजा हांच्या आत्म्या मेस दिता. वंदना डेसा आनी कुटुंब, मेर डिसोजा हांच्या आत्म्या मेस दिता. कुटुंबाची सांदे सिस्टर म्युरेल बेथनी हिच्या आत्म्या पासून मेस दितात. जॅनेट पिंटो आनी कुटुंब, जेरोम लोबो हाच्या आत्म्या पासून मेस दितात. जॅनेट पिंटो आनी कुटुंब. ह्या ते सवा संगाता आमचे ते सवा संगाता मेळून त्रिएक देवाक अर्घां दिवन हे मेसाचें बलिदान आमी प्रारंभ करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचे कोळ तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. जेजू क्रिस्ताताई म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, फाटलो सगळो हप्तो देवान आमकां दिला. ह्या सगळ्या अत्यंत देवान आमकां राखला, सांबाळला, आमच्या बगलेन तो रावला. पूण म्हजे एक सवाल तुमकां, हांव देवाच्या बगलेन रावला गी, हांव देवाच्या वाटेन चल्ला गी म्हणलें सवाल आज म्हाकाच आनी तुमकांच हांव विचारता. ताचे उपादेश पाळून ताणें दिल्ली शिकोवन म्हज्या जिवितान, कुटुंबा जिवितान, कामाच्या जाग्यार आनी हेर संगतींनी
हांव म्हज्या देवाच्या बगलेन रावू लागी. जर आमी चुकल्या तर देवान अनेक हप्तो आमकां दिला, ताचे लक्ष बक्षाने मागया आनी पावो ते परी ह्या मेसाच्या बलिदानान वांटो घेवंक आमकां समेत तयार करया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदगा देवाक आनी तुमकां भोव पदिनो म्हजो गुन्या उसरून सांगता, मनान चिंतून तोंडान सरून वायतातून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच संस्कार मरे सगळ्या दुतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भोव बरिनो म्हजे खातीर आमच्या सिरेस्परा देवा लागीं प्रार्थना मागता. सर पळयता देव आमची काकलूत करून आनी आमची पदकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. Somya kaklud kar, Somya kaklud kar, Krista kaklud kar, Krista kaklud kar, Somya kaklud kar, Somya kaklud kar. Anand Mahima, Anand Mahima, Anand Mahima Deva, Shanti सगळ्या मनशांक, सर्गा आनंद संवसार. आमच्या देवा सर्गार आसा, आमी तुका नमन करता. आमी तुका दिनवास दिता, तुझे महिमे उगडाप दिता. आनंद महिमा, आनंद महिमा, आनंद महिमा देवा. शांती सगळ्या मनशांक, सर्गा आनंद संवसार. जेसू क्रिस्ता देवा पुता, आमचे मागणे तू आयक सोम्या. संसाराच्या सोडवंदारा मेळा शिखर कापूत आमकां. आनंद महिमा, आनंद महिमा, आनंद महिमा देवा. शांती सगळ्या मनशांक, सर्गा आनंद संवसार. महिमा तुका देवा बापा, महिमा तुका जेसू क्रिस्ता, महिमा तुका पवित्र आत्म्या, महिमा त्रिएक एकल्याच देवा. आनंद महिमा, आनंद महिमा, आनंद महिमा देवा. शांती सगळ्या मनशांक, सर्गा आनंद संवसार. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थया. देवा आमच्या बापा, तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका. बागा तुज्या सताच्या उजवाडांत सदांची अशें कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो खरो देव तुझे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. रायाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. एक दीस एलिशा शुनेमाक आयलो. थंय एक क्रिस्त स्त्री जियेताली. आपणाकर जेवंक तिणें ताका आग्रो केलो. ह्या उपरांत हर एक फावटी तो ते वाटेन वेताना थंय जेवंक रावतालो. तिणें आपल्या घोवाक म्हळें, आमचे वाटेन केन्ना येवन वचून आसा तो मनीस एक भाग्यवंत मनीस म्हूण हांव खरेंच जाणा. देखून आमी ताचे पासत माळयेर एक कूड तयार करुया आनी तातूंत एक काट, एक मेज, एक कदेल आनी एक दिवो दवरुया. तो आमगेर येता तेन्ना ताणें थंय रावयेत. एक दीस तो थंय आयलो आनी वयल्या कुडांत न्हिदोंक गेलो. एलिशान फुडें उलोवन विचारलें, तिचे पासत कितें करूं येत? गेहाजीन जाप दिली, तिका कोणूच पूत ना आनी तिचो पती म्हातारो जाला. एलिशान म्हळें, तिका आपय. ताणें तिका आपयली आनी ती येवन दारा कडेन उबी रावली. एलिशान तिका बसयलें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार तूं एका पुताक वेंगेंत धरतली. तिणें जाप दिली, ना म्हज्या धनिया, तूं एक देवाचो मनीस, तुजे साकारणीक फासयनाका. देवाचें उतर हें. देवाचे ओड उपकार. तुझी दया सर्वेस पोरा, सदांकाल गायनाने वाकंतलो. तुझी दया सर्वेस पोरा, सदांकाळ गायनानी वाकंतलो. तुझी दया सर्वेस पोरा, सदांकाल वाकंतलो. संततेचे संतते तुझे विश्वासीपण परगडतलो. तुझो मोग ससनाक बलता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुझ्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें दवरलाय. तुझी दया सर्वेस पोरा, सदांकाळ गायनानी वाकंतलो. उत्सवाच्यो बोबोमान अनभोग असलेली परसा करेस बागी. तुझ्या मुखामोळाच्या उजवाडान ती चलता सर्वेस पोरा. सदांच तुझ्या नांवातय ती आनंद भोगता. तुझ्या नितिवंतपणांत वाचतले तांचे सुबांपोन. तुझी दया सर्वेस पोरा, सदांकाळ गायनानी वाकंतलो. तुंच तांची वडवी, तुंच तांचे बोल. तुजेच दयेन उखलून धरता आमच्या सैताचे कोम. खरेंच सर्वेस्पर आमच्या रक्षणाचे ढाल. इस्रायेलाचो पवित्र देव कोरोस आमचो राजा. तुझी दया सर्वेस पोरा, सदांकाळ गायनानी वाकंतलो.
वाकंतलो तुझी दया सर्वेस्पोरा सदांकाळ गायनानी वाकंतलो. सांपावलून रोमांकारान बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्थान घेतले तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्थान घेतलें हें तुमी नेनात. तशें आसता बापाचे महिमेवरीच सक्तेन क्रिस्ताक मेदल्यांतलो जिवांत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितांत सदचे खातीर आमच्या पवित्र स्थाना मारिफात आमकां क्रिस्ता सोवेनी केपिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यांत. आमी क्रिस्ता संगता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सोवेन जियोवंकी पावतेल्या म्हूण आमी सत म्हणटा. क्रिस्त मेदल्यांतलो जिवन जाला तो परत्यान मरणा म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडाक कसलीच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचे पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावट मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. Alleluia, Alleluia, Alleluia. वेसून काढलेली पडजा तुम्ही रायाळ्या सकवर्ग एक पवित्र राष्ट्र काळोखांत आपल्या विचित उसवडाक तुमकां आपल्या देवाची उत्तम कृत्यां तुम्ही गासया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. देवा प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या 12 जाणांक म्हणालो, म्हजे वरन चड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शिष्य जावंक योग्य न्ही. म्हजे वरनी चड आपल्या पुताचो या धुवेचो मोग करता तो म्हजो शिष्य जावंक योग्य न्ही. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शिष्य जावंक योग्य न्ही. आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव वगडायता आनी म्हजे पासून आपलो जीव वगडायता तो आपलो जीव वाटयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्यांक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्यांचो प्रतिफळ मेळटलो आनी नितीवंतांक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता ताका नितीवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अती ल्हानांतल्या एकल्याक म्हजो पाटलावता देखून एक कोप शेळे उदक लेगून दिता सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुख आसना. देवाचे उदर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो इश्टानो
इवाजनानो भुरग्यानो आनी मालगाड्यानो आमकां शिकयल्ली पयली दोतोन गंयची आमकां शिकयल्ली पयली दोतोन ही जावन आसा देवान आमकां रचला ताचो मोग करच्याक ताची सेवा करच्याक आनी ताच्या सांगाता ससनाच्या सुखांत एक जावच्याक ही जावन आसा आमची पयली दोतोन उडा जोरा देवान आमकां रचला ताचो मोग करच्याक ताची सेवा करच्याक आनी अखेरेक ताच्या सांगाता ताच्या संतोषांत वांटेले जावच्याक तुम्ही आयकलां पवित्र पुस्तकांत फारिजेव जेजूक एक सवाल करतात उपदेशा पैकी श्रेष्ठ उपदेश खंयचो आनी जेजू तांच्या सवालाक जाप दिवन सांगता सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान सगळ्या तुज्या सक्तेन तुज्या देवाचो मात्र मोग कर सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या मनान आनी तुज्या सगळ्या सक्तेन तुज्या देवाचो मात्र मोग कर उपरांत पोरण्या तेस्तामेंतांत आमी आयकता जेन्ना देव मोयजेक उपदेश दिता आसतना म्हणटा हांव तुजो देव पयलो उपदेश म्हजे वेळेन तुमकां दुसरो देव आसचो ना हांव तुजो देव म्हजे वेळेन दुसरो देव आसचो ना आनी उपरांत जाल्यार देव म्हणटा हांव जावन आसा तुमचो देव तुमी जावन आसा म्हजी प्रजा हांव एकलोच तुमचो देव तुमी जावन आसा तूं म्हजी प्रजा मोगाच्यानो हें कित्याक हांव आज म्हणटा आयच्या वाचपाचेर नियाळता आसतना इगर्जमंताची चरित्राची पानां हांव उस्तितलो आनी त्या दाडा म्हाका एक महान स्त्रियेची एक गडीत उडासा घेता ती जावन आसा सान पापेत्तुआ धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांत तिच्या विशीं आमकां आयकूंक मेळटा ती जेजूक वेंग मारता आनी आपल्या जेजूक वेंग मारून ताच्या विशयांत ताका साक्ष दिवन आसतना तिका बंदी वळान घालतात आनी ती बंदी वळान आसतना तिचो अक्रिस्तांव बापूय ताच्या नेणटुल्या भुरग्याक आणून तिचे लागीं येता आनी म्हणटा ह्या भुरग्याचें तोंड पळोवन म्हणी तूं क्रिस्तांव धर्म सोडू हे भुरग्याचें तोंड पळोवन त्या जेजूक इन्कार करून परत फाटी ये आपले ती स्त्री म्हणटा पळया हांव मेल्यार क्रिस्ता खातीर मरता क्रिस्ता खातीर क्रिस्ताच्या भावार्था खातीर हांव मरता शिवाय ह्या भुरग्या खातीर जावं तुमकां जावं हांव बिलकूल येना पळया त्या स्त्रियेची उतरां भावार्थ इतलेंच न्ही अंत्योकसो इनासाक बंदी करून रोमाक वता आसतना तो म्हणटा पळया म्हाका एक फूट त्या वाघाच्या त्या शिवाच्या त्या हातूंत घाला तांच्या दांता मदें वांटून एक क्रिस्ताक हांव एक गुंडो जातलो आनी म्हजें रगत ताका वायन जातलें दाकासो रोस जातलो आनी आपले तो सान लॉरेसाक क्रिस्ता खातीर भासतना तो म्हणटा म्हाका आनीक कुस भाजात परत आमी आमच्या पयल्या दोतोन एक फाटी या देवान आमकां काल्याक रचला ताचो मोग करच्याक ताची सेवा करच्याक आनी ताच्या सांगाता ताच्या संतोषांत ताच्या आनंदांत एक जावच्या खातीर आनी हांव कित्याक म्हणटा पापेता विशयांत या अंत्योकाच्या इनासा विशयांत या सान लॉरेसा विशयांत हाचे उपरांत तुमी पळया सान पावलो जावं दी सान पेद्रो जावं दी तो एकलो पागी जावन आसलो ताचें काम करीत आसलें तें सोडटा आनी येता सान पावलो एक नवादीक शिकोंदा जावन आसलो जुदेवाचो ताका मान आसलें पुराय आसलें क्रिस्तकाय आसली हांव मेल्यार क्रिस्त जियेल्यार क्रिस्त कितले बडी म्हाका मारले कितले बडी म्हाका थंय घालें कितले बडी बंदडेन घालें आनी कितें केलें पयले परत आमी आमच्या दोतोनीक या देवान आमकां कित्याक रचलां सगळ्या तुज्या काळजांत सगळ्या तुज्या सक्तेन म्हजो मोग करच्याक ताची सेवा करच्याक आनी ताच्या सांगाता संतोशांत रावच्याक मोगाच्या न्हू ह्या दिसांनी हांव आमच्या पुर्वजांची चरित्रां वाचून आसलो
म्हणजे आमच्या कार्मेलिताची चरित्र वाचून आसलो आनी तांची ती चरित्र वाचता आसतना म्हज्या मोतेक एंत झळकळें की म्हाका एक सवाल म्हज्या कोशेडाक मारूंक लागले आनी त्या मुखार तुमकां विचारता सवाल आपले खंयच्याय गांवांत ते आसले तांचे कुटुंब खंयी आसले तांचे माय बाप खंयी आसले आनी ते ह्या गांवाक येतात तांची आतां बोटां सरयतात आनी त्या सुंकेरीन जावं आमच्या कॅनरान जावं त्या मलबारान जावं क्रिस्ताची वळख दितात आनी हांगासर ते मरतात ताणेले त्या आत्म्याक क्रिस्ताची वळख दिवंक तांचे आत्मे ताणेवन आसात आशेवन आसात लालेवन आसात ही पुरा कित्याक हेच्या वांजेलाक आमी येवया हाच्या वांजेलाच्या पयल्या भागाक आमी येवया हाच्या वांजेलान कितें म्हळां सोमी आपल्याशी सांग म्हणटा म्हजे वनी चड आपल्या बापायचो या आवयचो मोग करता तो म्हजोशी जावंक योग्य न्ही म्हजे वनी चड आपल्या दुवेचो आपल्या कुटुंबाचो आपल्या आनिकाल्याचो मोग करता म्हजो शीस जावंक योग्य न्ही आपणाचो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येना तो म्हजो शीस जावंक योग्य न्ही हें वाचप वाचतना एकच सवाल म्हज्या मतीक झळकलें तें सवाल जावन आसा हें मोगाळ भाव भयणीनो म्हज्या देवाक हांवें कितें केलां म्हज्या देवाक हांवें कसलो त्याग केला 30 वर्सां हांव एक क्रिस्तांव पळया हांव याजक हांव रिलिजियस सोडया ते आनी एक विशय हांव एक 30 वर्सां एक क्रिस्तांव जावन म्हज्या देवाक हांवें कितें केलां तुमी 10 वर्साची 20 वर्साची 40 वर्साची 50 वर्साची 60 वर्साची देवाक तुमी कितें केलां कसलो तें केला तुमकांच तुमी विचारा हें सवाल हांवें म्हज्या आवयक विचारलें हें सवाल ती आसूंक लागली हांव कित्याक हें सवाल विचारता हे सवाल विचारचेच मोगाळ भाव भयणीनो कित्याक आमची पयली दोतोर आमी परतून उडासा घडया कितें देवान आमकां असला तसो मोग करच्या खातीर ताची सेवा करच्या खातीर आनी ताचे सांगता त्या ससनाच्या सुखांत एक जावच्या खातीर तर हेच्या वांजेलाक आमी येवया परत हें सवाल हांवें म्हज्या देवाक कितें केलां हांवें म्हज्या देवाक कसलो त्याग केला मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या समाजान आमी येत आसतना एक आपणाचे तर आनीक आमी त्याग करीचेच पण एक केलगाडी ताच्या त्या खेळांक पयले हेचे तर कितलो त्याग करता ताचो वेळ ताची आशा त्याग करता जावं बरो एक कुटुंबाचो जबाबदारी बापय आवय आपणाच्या कुटुंबाच्या उदरगते खातीर कितलो त्याग करता कितेंगी आपणाचे खातीर कितेंगी सोडीचे जावं पुरो आनी कोणी जिवितांत मुखार येचे तर कालेंगी त्याग करता कित्याक तें त्याग केल्या शिवाय हें आपणाक जायना तर सवाल हेंच म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो म्हज्या देवाक हांवें कसलो त्याग केला वॉट हॅव आय रिनाउन्स्ड फॉर माय गॉड म्हज्या देवा खातीर हांवें कितें केलां वॉट आय हॅव डन टू माय लॉर्ड कितें केलां वांजेलान जेजू म्हणटा कित्याक जेजू ही उतरां उलयता तुज्या आवय बापायच्यानी चड तूं म्हजो मोग करताय तर म्हजो शीस जावंक योग्य न्ही तुज्या दुयेचो पुताचो मोग करताय म्हजो शीस जावंक योग्य कित्याक म्हणटा कितें देव कुटुंबाक जबाबदारी सोडून दुसरें कितें कर म्हणटा की या तुज्या आवय बापायक या तुज्या भुरग्यांक या तुज्या भावा भयणीचो मोग कर दुसरें कितें कर म्हणटा की ना कितें आमकां शिकोवन दिल्या आमचो देव पयली शिकोवन सगळ्या तुज्या काळजान सगळ्या तुज्या सक्तेन सगळ्या तुज्या बळान त्या देवाचो एकल्याचो पयलो मोग कर देव आमच्या जिवितांत पयलो जायचे तुमकां कळीत आसा की मोगाळ भाव भयणो आमचें जिवीत आमचें न्ही तें सरस्व देवाचें आमकां ताणें रचना एकच कारणा खातीर ताच्या सांगाता रावच्या खातीर ताचो एकल्याचो मोग करचे खातीर आनी ताची सेवा करचे खातीर ताकाच ते पापत्व पळया तो पाऊल पळया तो पेद्रू पळया तो इनास पळया जावं बरो ते मातीर जावं बरो आमचेच यस गांवचे पूर्व जावं बरो भावार्था खातीर तांणी वारयले रगत एकाच कारणा खातीर म्हज्या देवा खातीर हांव कितें करतलो या करतली आनी तसलो मात्र त्या देवाच्या शीस जावंक देवाचो शीस जावंक योग्य
ताकाच कुर्साची बेनेडिक्टा एडिस्टेन अशें म्हणटा आवे स्पेक्स उनिका Jesus must be Jesus crucified must be of your every longing, of your every thought, of your every desire. कुर्सायलो जेजू जायचे तुझे अत्रेक, तो कुर्सायलो जेजू जायचे तुझे चिंताप, तो कुर्सायलो जेजू जायचे तुझी आशा. भोवापूर बायचे चिंताप, भोवापूर बायचे आध्यात्मिकता. पळय मगाळ भाव बरेनो हांवें म्हज्या देवा खातीर कितें केलां पयलें आमी परत या आमच्या त्या पयल्या शिकोवणेक देवान म्हाका रचला तसो मोग करच्याक ताची सेवा करच्याक आनी ताच्या सांगाता रावच्या खातीर. हांव जावन आसा तुमचो देव, म्हजे वणे तुमकां दुसरो देव ना. ताकाच आमचें जिवीत तुमी पात येता की तुमकां पात येवंक जाय की तुमकां एक्सेप्ट करूंक जाय की म्हाका कळीत ना. पूण हें सतत कितें आमचें जिवीत देवा खातीर. देवान आमकां रचला ताच्या पासून आनी आमचें मौन, आमचें धन, आमचें कितेंय आसा तालेंतां तें देवा खातीर जावन आसात. आनी दुसरें सवाल देव विचारता, हेरां खातीर तुवें कितें केलां? जर तुवें देवा खातीर कितें केलां तर ताचो प्रतिफळ जावन तूं हेरांक कितें करतलोय. यू वील डू. ताकाच जेजू म्हणटा पळया म्हज्या नांवान कोणाक तूं स्वागत करता तूं म्हाकाच स्वागत करताय आनी म्हज्या बापाक स्वागत करताय. म्हज्या नांवान एका प्रवादेक तूं कितें दिताय तसो प्रतिफळ तुका मेळटलो. तेंसायच्या पयल्या वचपात आमी आयकता त्या सुनेम गांवाच्या त्या स्त्रियेन एलिशा प्रवादीक आपयले, सत्कार केलो आनी ताचो प्रतिफळ जावन एलिशा प्रवादी ताका भुरग्यांचें देणें देवाक मागून धाडटा. तितलेंच ती मुखार जेजू म्हणटा म्हज्या नांवान तुज्या हाती ल्हाना भावाक एक खोप उदक तुवें दिलें तसो प्रतिफळ तुका मेळटलोच. आनी हेंच मातेवाच्या अध्यायांत 25 अशें म्हणटा म्हज्या नांवें तुवें कितें केलें म्हज्या हाती ल्हाना भावाक तें तुवें म्हाकाच केलें. तुज्या पेल्या खातीर तुवें कितें केलां? तुज्या पेल्या खातीर तुवें कितें केलें? म्हज्या पेल्या खातीर हांवें कितें केलां? जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी सगळीं आमच्या कुडांत आसल्या, आमच्या घरांत आसल्या आमकां जायतो वेळ आमकां मेळ्ळो. हांवें जायते जाणांक पळयलें बरें बरें रांदचें आनी स्टेटसार घालचें, भो अपुरबायेचें. थोड्यांनी बरें ड्रॉईंग करचें आनी स्टेटसार घालचें, भो अपुरबायेचें. आनी थोड्यांनी बरें शिवून कितें करन, बरें करून कितें आर्ट करन आनी कितें घालचें. थोड्यांनी रांदय करन आनी कितें स्टेटसार घालचें, भो अपुरबायेचें. वेळ बऱ्या रितीन करशिलो. तितलेंच न्ही, ह्या दिसांनी आमी पळयता जावं पुरो भुरग्यांनी बरें करून सिंग करन कॉम्पिटिशनांत, ऑनलायन कॉम्पिटिशनांत आसचें, फिल्मीक करता, फिल्मी सॉंग आसा म्हणून. ताचे उपरांत आमी पळयता कविता मटवून तूं तांकां कितलो एक प्रोत्साह दिवन, कितलें प्रयत्न करन, कितलें प्रॅक्टीस दिवन भुरग्यांक भो अपुरबायेन त्या कविता मटवांत तांणी तांकां तयार केलें. कितल्या अपुरबायची तांणी कविता प्रसार करची. भो अपुरबायेचें आमचे ताल्यांत उर्जे जायचे. पूण म्हजें एक सवाल मोगाळ बाबून परत त्या शिकोवण्याक आमी फाटीं येवया. पयलें शिकोवन तुज्या देवा खातीर तुज्या कुटुंबांत तुवें कितें शिकयलें? आपले तुज्या भुरग्यांक धिंबेर पडून सांताक्रुजाचे कुरवेन निवळ आमकां आमचो देवा आमच्या दुस्मानांतले हो भावांत तुवें शिकयलोय की असो वेळ तुवें तें रांदय करच्यांत या तें बरें खाण करच्यांत या बरें भुरग्यांक प्रोत्साह दिवन तालेंतां उर्जीत करच्यांत तसो भावांत देवा खातीर तुवें उपयोग केलोय की हांवें उपयोग केलो. आमच्या जिविताक नवे दिशा दिवची तो पवित्र पुस्तक आमकां कितें सारकें कितें वायट म्हणटा. आमच्या भावाची चरित्रां, आमच्या पुर्वजांची चरित्रां तुवें बसून तुज्या भुरग्याक बाबा ह्या म्हज्या दुवे अरे असो आसलो आमचो देश, अशें आसले आमचे पुर्वज, अरे जेजू असो आसलो आनी अशें केलें, आमचे कडेन कशें आसले हो भावार्थ तुवें शिकयलोय काय? कसली शिकवण तुवें देवा खातीर केली, दिली तुज्या भुरग्यां खातीर, तुज्या कुटुंबा खातीर?
आपूर भायसो वेळ तुका आसलो तुवें पुरा बरें केलें शाबास की तुका म्हाका सूख समजना तर पूण हें खरेंच म्हज्या देवा खातीर हांवें कितें केलां आनी कसलो योग्य शिस्त हांव जावन आसा तितलेंच न्ही हेरां खातीर हांवें कितें केलें आमी ह्या दिसांनी मुसलमानांनी पळयता कामां नातलीं तांच्या ज्या घरांत आसलीं जायत्या लोकांनी शेळो कुरको पोटार घालून न्हिदली आसात कोण ना खाली दिसा एकाची एक जेवण जेवन वगेत आसली कोण ना तुज्याच भुरग्याक या तुज्याच कुटुंबादारांक दिंबेर घालून त्या पेल्या खातीर तुवें कितलें मागलें जावन पुरो आमच्या गांवांत आमचेच क्रिस्तांव पर गांवांत आसात काम नासतना भायल्या गांवांत कशें आसात तुमी एक चिंता पाठोवन वय म्हजे भशेन आनी एकलो आसा ताका सांगाता घालून हांव कितें म्हजें पुरोवन ताका दिता हे ताच्या पासून मागता म्हणलें एक चिंता तुमकां आयलां काय या म्हजे कितले पयशे आसले हांव घट्ट करता न्हिदता म्हणून म्हजें एक चिंता आसलें तर मोगाळ भाऊ भयणीनो आयच्या पळयत पुस्तकाची उतरां तुमच्या कोशेडान कांत येवन तुमकां हें सावलाक जापी मेळना तर कितेंगी सूख तुमचें थंय आसा 30 वर्सां जावन हांव एक याजक जावन या एक क्रिस्तांव जावन या 20 वर्साची तुमी 10 वर्साची तुमी 50 वर्साची 70 90 वर्साची तुमी हेंच सवाल हांव तुमकां आज करता क्रिस्ता खातीर कसलो त्याग तुवें केलाय हेरां खातीर कितें तुवें केलाय जर आमी करूंक चुकल्या तर परत एक फावटी आमचे प्रयत्न करया ह्या सवालाक आमी जापी दिवया शर्मा बरो जालो म्हणून म्हाका शाबासकी पटोवची गरज ना बगार शर्मावतान कितें मेळ्ळें तें म्हज्या जिविताक हांव खाण घेवन हेंच सवाल हांव विचारिना तर हांवें तुमच्या शर्मावाक मोल ना घडाय करचो नाका देवान दिलां आमकां एकच जिवीत ताचे पासून असो मोग करच्याक आनी आखरे ताची सांगाता संतोशांत वांटेली जावच्याक आनी जें कितें म्हज्या देवान केलां तें म्हज्या पेल्या करूंक म्हाका आपोवणें आसा येसू कृपा ह्या मिसाच्या वेळार मागून घेवया आमेन सर आमी उबे रावया थ्री एक देवातय आमचो भावात आमी उसळया सांगात आमी म्हणया सत म्हणटा देवा सर्व बापा स्वर्गांनी बी तुमच्या आसनार आनी जेसू ख्रिस्ता ताच्या व्यासपताक आमच्या सुम्या जो वैद निर्देशलो ओंकार मृतान समोलो पोंस प्रतिकार आनी कसले ताका सासलो तुमेलान ताका केलो तुमेलान देवलो तेसे सांगलो पतो चुनचो सर्गात सगलो सर्पदगागो बसला पितांचे आनी मेल्यांचे मुसीबतलो सत्ता पवित्रज्ञा कतोलिक परिसरे भक्तांचो एककार पातकाचे पसने कुडीचे जीवन पोंस सस्ताचे जिवीत आमेन आमची सर ते सवा त्रिएक देवाच्या पांया तळा आमी समर्पया आनी प्रत्येक रितीन सर्वस्पर देवा लागीं आमी मागया ह्या पिडेतावन ह्या आमच्या संवसाराक राखून व्हरून दी म्हूण आमी मागया बापा आमच्या पाप साहेब बिस्पांनी ह्या जागांनी हेरां थंय देवाक सोदूंक आनी हेरांक आनी क्रिस्त जावच्या मिसावांत तांकां बळ भलायकी आनी तिरस्तान दी म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक आमच्या राजकीय मुखेल्यांनी सदांच सतान आनी नितीन लोकांचे उदार घेते खातीर वावरूंक आनी ह्या मुखांतर देवाचें राज मुखारसून व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमचे समाजेंत अशांती झगडी लढाई उणी जावन शांती समाधान रास करून दी आनी धर्माविरोध चलचें शोशण उणें जावन सगळीं समान म्हणलें चिंताप वृता जावं दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक पिडेस्तां खातीर आनी उतर प्रायांच्या मनशांक तांची पिडा आनी कश्ट सोसूंक जाय आसचें बळ मोतीक समाधान आनी कुडीक सबसकाय मेळो म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी गिन्यान मत ध्येयबिरांत खालतेपण आनी कामाचे सज्ञर आसच्या युवा जाणांक
तांणी आशांचें काम तांकां मेळचे मुखांत्र तांचे जिणेंत तांकां यशस्वी लाभे म्हूण आमी मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्तांच्या मेजा बोवारी जमो जाल्ल्या आमी समेस्तांनी हेरां थंय देवाक सोदून क्रिस्ताचो मोग हेरांक दाखोवचे खातीर तुजी कृपा दी म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, ही आमची थोडीच मागणी तुज्या मुखार आमी दवरता. तूं आमचो देव, आमी तुजी प्रजा. आज ही तुजी प्रजा कश्टान आसा. जांपुरो आमचेच उणेपणान जाला. मोगळा बापा, तुजी दयाळ काकूट आमचे वयर वत. आमी मागता बापा, आमच्या सर भुरग्यां पासत ह्या दिसांनी ती तांची परिक्षा बरोवन आसात, तांकां तूं राखून व्हर. आमी प्रत्येक रितीन मागता बापा, आमच्या कुटुंबां पासत भावार्थ देवाची भिरांत सदांच रास कर. मोगळा बापा, आमी भावार्थान बरोवशान तुज्या मुखार उसारली मागणी तूं दयेन मानून घे आनी आमच्या सर्वस्व कितें गरज आसा तें तूं फावो कर. आमी मागणी करता त्याच क्रिस्त आमच्या सुम्या मरिफात. आमेन. Mola victirve bangaru pe na sonia moche lagi जीवन मोचे गड़े तुझे अर्पिता ये दुनिया सुन तो सुलास मोचे जिनिए सो unia sovente dita castani var moje kudiso vaina sovente dita mola dictive bangaru pe na somya moje lagi जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता ये दुनिया. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्वदा देव बापाक मानत असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नेमाच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घे. देवा तुझ्या संस्कारावरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक पावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा आमी मागता तुज्या पुता जेजूचें नांव. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमेन. सर्वेस्पोरांतय उबारता. सर्वेस्वर आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्व फुलदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेता, भोंवता आनी आसाव. आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हय सुजो मोग आमी भोगता. बगा ससनाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवन केलोय. ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें ताच्या पवित्र आत्म्याक आमी घेतलां. देखून ससनाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूड भोगूंक आमी बरोवशान रावता. त्या पसून आतां देवदूतां बराबर
तुझ्या जपाचे पदवेची दिनवाशी काळजान आमी स्तुती गायता. Povit, 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 dărbaran so serves por tu, s'organizo sabana tuja vaibhava, unsăgitu gacei. Serves porace navie gacei, unsăgitu gacei. Unsăgitu gacei. बापा खरोच तू पवित्र, तूच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदिने पवित्र कर म्हणून आमी तुजे लागीं मागता. ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश मरून सोसूंक वच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दोन वचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच बरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्ने कराराचें हें रगत पदकाचे बक्षणे मेळच्या तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत हें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. Bawa taso gut purgatoria. तुझ्या कोसानी पुन्हा जीवन पवना बोरवे, तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या संबंदारा आमची सोडवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत सोडून आनी सोडवण्याची काळ तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा सुमेस्ता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्वरा अख्ख्या पृथ्वीचे विस्तारलेले तुझ्या पोय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगैन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या ह्या जकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरवसो करून वेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, सांजो ती सोपती भगेन दोनदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत तुज्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या सहसना. Amen, Amen, Amen. आमच्या सुरंदराची अज्ञा मनान धरून ताणें शिकले आमच्या बापाचे मागणे धैर्यानं आमी म्हणया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां ये, तुजी खुशी सगळ्यांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेला मोक्षिता तशें आमचे पातकां भोगोस आनी आमकां दाणे पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतेल्या आमकां तुज्या उदार काळकोतीन सर पातकान बी सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. पित्या वसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दंडुतांक म्हणय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावाताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सस्ताच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळे आसूं. तुमच्या ही सगळ्यां आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ते. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपोवणे मेळ्ळ्यान आमी निसायकी सुभागी. सोम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या काळसुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजें तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. सगळ्या काळजांत सोम्या तुका नावडटा. सगळ्या मोनान तुजो उपकार नियाळटा. अर्गा तुका उगडा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गा तुका उगडा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. आमचे जिणे तुजेच देणे इतच नाही आमी तुजे विणे. अर्गा तुका उगडा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अर्गा तुका उगडा तुका स्तुती तुका वंदन तुका. सगळ्या काळजांत सोम्या
तुका नावडता सगळ्या मोडान तुजो उपकार नियाळता अर्गा तुका उगडा तुका स्तुती तुका वंदन तुका अर्गा तुका उगडा तुका स्तुती तुका वंदन तुका सोमी म्हणटा बापा तांचे पासत हांव मागता ती सगळी आमचे सवय एक जावन आनी अशें तुवें आमकां पाटलाय म्हूण संवसार विश्वास भरूं प्रार्थुया सर्वेस्वर आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भर हे परी सदां तुका मोगान एकवट सस्नाक बळटा तसलो फळ आमी काडू हे आमी मागता क्रिस्तांच्या सुम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमच्या सोबे आसो आनी सर पदवीदार देव बापू आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालो आमेन वचून या क्रिस्ताची शांती तुमकां धाडटा देवाचे ओडुकार म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो ह्या दिसांनी तुमी मस्त जाणांक पंता म्हण धाडटात चॅलेंज धाडटात हांव फादर रायन पिंटो आज तुमकां एक चॅलेंज धाडटा तुज्या देवा खातीर या म्हज्या देवा खातीर हांव कितें करतां हें जावन आसा या कितें केलां हें जावन आसा चॅलेंज आज तर तुमी तुज्या देवा खातीर आनी एकल्या मनशाक एक नवें चॅलेंज धाडिचें तुज्या देवा खातीर तुवें कितें करताय या कितें केलां सरस्वती देवाची विस्तार आशिर्वादां तुमचेर मागता बरो दीस मागता सर बरें जावन दी ये करी मोच्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाजता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता म्हज्या सुख संतोषा सोम्या तुजो सांगा सोदा हर एक म्हज्या कश्टांनी दुगा सोम्या तुजो आदार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव दिन वाजता भक्तीन गितां गावन संतोषाची सोम्या तुका हांव वर्णिता मोगाळ पुत्रा सोवे अवकार मरी आशिर्वादी आमकां भगत गुरुसाचे कर्मे नूर आमकां आमचे देवा आमच्या बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन